नागरिक शिगमोत्सव समिती दाजीबाब साळकर वास्कोचे आमदार हाच्या अध्यक्षखाल स्थापन जाल्ली आसा। बाब दाजी हांकां हांव धन्यवाद दिता आनी आमचे सगळे बरोबर आशिल्ले जे आमचे मेंबर्स आसा तांकांय बी की म्हजेर एक खजिनदार पदाची जबाबदारी दिल्या। खरें म्हटल्यार पद महत्वाचें नसता अशें हांव मानता। काम आनी कर्तव्य हे महत्वाचें आसता आनी ती जबाबदारी कशा पद्धतीन पार पाडप। म्हाज्या बरोबर शेखर आसा, संतोष आसा, प्रकाश गांव आसा, दाजीबाब हाच्या अंडर मुरगांव हांव पयले सुवातेर अभिनंदन करता की आमचे मुरगांव तालुक्यांतले चारय आमदार मागीर अन्य धर्माचे सुद्धा असो, हिंदू धर्म जेन्ना खंयचेय एक शिगमोत्सव करता त्या फर्स्ट टायम एका व्यासपीठाचेर येवन बाब दाजी साळकराक सहकार्य केल्ले आसा, कोऑपरेशन दिल्ले आसा आनी त्या माध्यमांतल्यान चारूय आमदार बरोबर आसतना म्हाका दिसता सगळे परस चड जो शिगमो उत्सव जो हांगा जातलो तो खऱ्या अर्थान बऱ्या पद्धतीचो शिगमो जातलो अशें म्हाका तरी दिसता। आमी आज दामोदराच्या स्थळार असल्या कारणान दामोदराक पांया पडटा आनी चड बरें दिसता की आमकां दामोदराच्याच कृपेन आमकां दाजी असलो एक बरो मनीस जो वास्कोचो आमदार आहा तो आज अध्यक्ष म्हणून मेळ्ळो। हेच्या पयलीं मिलिंद नायक आसलो जो MLA आसलो आनी अध्यक्ष आसलो तेन्ना सुद्दां बरे बरे प्रोग्राम जाले आनी म्हाका दिसता की हे बरे प्रोग्राम जावचे अशें देवाकूय दिसता म्हणून दाजी आमकां मेळ्ळा हांवें प्रेसिडेंटाच्या रुपान अशें दिसता म्हाका। आनी तुमी आतांच उलयताले आयकतालो हांव की बाकीचे मेंबर कित्याक येवंक ना, मेंबर खूब येयल्ले। पण कशें आसता की शिगमो म्हणटकीर प्रत्येकाक दिसता की आपणाक हो पोस्ट मेळचो तो पोस्ट मेळपाचो पण सगळ्यांक सगळे पोस्ट मेळोंक शकना आनी आज तशेंच जाल्लें आहा। आज मिटींग जाली आमची आनी मिटिंगेन आमी प्रत्येकान येयल्ले एक आमी डिसायड करून येयल्ले की बाबा हो आपणाक मेळचो म्हणून, पण सगळे जाण एक संमतीन सगळ्यांनी ताजेन जे कोणाक वर्क दिलो जॉब दिला ते एक्सेप्ट करून आयज बऱ्या भशेन आमी हांगा पावले। जे आमकां संपर्कान येयले ते सगळ्या मेंबरांक आमी कॉन्टॅक्ट केल्ले आसा। तुमी आतां थोडे मेंबर ना आमचे पण तुमी मुद्दाम पयले आसतले की मॅक्झिमम मेंबर हांगा येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी आपले व्ह्यूज दिल्ले आसा कितें कितें आसा ते। आनी दाजी बाबाचें म्हाका एक बरें दिसलें की ताणें सगळ्यांचे व्ह्यूज घेवन काही चेंजीस केले। तुमकां जाय तशें तुमी कमिटी काडा, आपूण प्रेशरायज करना कारण तेजे जे वावुरपी आसले मिटिंगेक ते आतां आमी मुद्दम पयले तांकां ताणें पयस दवरले। फाल्यां ताचें नांव येवपा नाका की दाजी बाबान आपले भुरगे घातले म्हणून सपोर्ट करना, तांकां भायर दवरून जे कोण आतां सगळे पार्टीचे असलेले, एक पर्टिक्युलर खंयचे पार्टीचे नासले, सगळे पार्टीचे तशेंच मुरगांवा पासून ते दाबोली पर्यंत सगळे भागातले मेंबर आयच्या मिटिंगेक आसलेले। तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच कमिटी काडलेली आसा। पहिली गजाल बरी गोष्ट आहे की आमचे आमदार विश्वनाथ दाजी साळकर शिगम्या अध्यक्ष जावपाक तेंच्यांनी इच्छा दाखयली आणि ते अध्यक्ष झाले। बाकी कडेन पयला तुमी चडशा आमच्या गोंयान आमदारूच चडशे आमदार असतात शिगम्याचे अध्यक्ष। आमी वास्कोनूच आमचो आमदार बिमदार येयनासले कित्याक आमी करताले म्हणून, जाल्यार ताका शुभेच्छा पयली। दुसरी गजाल शिगमोत्सव म्हटल्यार आमचो उत्सवान उत्सव असो शिगमोत्सव गोंयची शान असो, जे बरे रोमटामेळ जाता, जी सांस्कृतीक आमची परंपरा जी टिकोवन दवरला पुर्वजांनी ती चलता आनी एकदम ढोल ताशाचेर एकदम आमची वास्को नगरी घुमघुमता अशी आनी त्या प्रमाणे शिगमो जाता आनी विविध कार्यक्रम करता आमी वार्षिक पद्दतीन। आता ह्या वर्सा आमदार जाल्ल्या कारणान आमकां एक बरी गजाल आसा, तेंच्यांनी सांगला की आमी जाता तितको मोठ्या प्रमाणात करूया। टिळक मैदानार जो आमी कार्यक्रम करता तो टिळक मैदानार करपाचे आमचे प्लॅनिंग चालू आहा, सक्सेस जातले असे विविध कार्यक्रम करतले। आणि ही कमिटी तुम्ही पयला आसतले, आता ही कमिटी जी काढला ती कमिटी गेले कितकेशे वर्सांक शिगम्या उत्सवाक अध्यक्ष असलेले कोण तरी, सेक्रेटरी असलेले, ट्रेजरर असलेले, व्हायस प्रेसिडेंट असलेले असे सगळे एक्सपिरियन्स हे सगळे व्हायस प्रेसिडेंट पोस्ट हांव नांवां घेना सगळ्यांचे, ट्रेजरर सेक्रेटरी यांच्यानी ह्यान पयलीं खूब काम केला। काम करूनय तांकां खूबदां दिसताले दुखावताले की आमी जायना केन्नाच, आमकां चान्स पडना। तसल्यान ताणें बसून मिटींग जाली। मिटिंगे नंतर आमचो जो चेअरपर्सन आहा लिओ रॉड्रिगीज तेणें काल उलयले शिगम्या बद्दल। आमी सुद्दां चेअरपर्सन जाल्लेले तेन्ना आमी मिटींग कंडक्ट केली, पूण ताच्या पयलीं आमी खुबशे शिगम्याच्यो मिटींग अटेंड केल्लेल्यो आनी शिगमो कसो जाता आमकां मातशी आयडिया आसलेली। आता लिओ रॉड्रिगीज क्रिश्चन असल्या कारणान तेणें केन्ना मिटिंगेक येवंक ना, तो पयले फावट येयलो मिटिंगेक। पयले फावट मिटिंगेक येयल्या बरोबर तो हांव म्हणना आबूज सांगना, तो तेका म्हणटा आबूज जालो तो। अरे तेणें असलो गोंधळ आनी असलो पळोवंक ना केन्ना, बोबाड जाता तो बोबाड जाता म्हणून तो हांसपाक लागलो। तेणें आपल्या बायटान सांगलें आपूण हांसलो म्हणून कितें करूं तुमी भुरग्या भशेन झगडटा म्हणून।
जाल्यार आमी सुदारपाचो प्रयत्न आमी सुदारतात सगळे जाण इतके वर्सां जाल्लेले आमी अध्यक्ष जाल्लेले आनी आमी मिटिंगे टायमार इतको गोंधळ घालतात आनी जेन्ना आमदार येता आमदार जेन्ना आपली इच्छा दाखयता की आपूण अध्यक्ष जाता जाल्यार खुशीन ताका दिवंक जाय आसलें सगळ्यांनी तो जावचो जालो बेश्टो वाद अख्खे गोंयाभर जालो तो वाद आनी जावचो न्हू आनी जावचो ना ताका लागून आमदारान प्रयत्न केला सगळ्यांक एकी कडेन हाडपाचे आयज सुरवात हा कमिटी डिक्लेअर केली शिगम्याक अजून टायम हा आमचो शिगमोत्सव फ्लोट आनी रोमटामेळ 17 तारखेक जावपाचो हा 7 काय 8 तारखेक धुलीवंदन 8 तारखेक 7-8 तर त्याच्यात पयलीं आमचे कडेन टायम हा जाल्यार आमदाराचे प्रयत्न चालू हा की सगळ्यांक एकी कडेन एका अंडर वन बॅनर सगळ्यांक हाडून हो शिगमो येणारो शिगमो एक बरो संदेश दितलो आनी कमिटी रजिस्टर जातली रजिस्टर कमिटी जाली की तांणी आनी वाद जावचे ना फुडें प्रेसिडेंट इलेक्ट जाला नवी कमिटी हांव तुमकां सांगता काल पयर जेन्ना शिगम्याचो जी मिटींग जाली तातूंत भितर म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून डिक्लेअर केलो आमच्या प्रिजायडींग ऑफिसरान आनी थंय जो बोवाळ जालो तो पळोवन प्रिजायडींग ऑफिसरान म्हाका टीम काडपाक लायिल्ली आनी दिवपाक लायिल्ली सो आज आमची टीम सगळी हांगा डिक्लेअर जाल्या आनी तांची नांवां दिता म्हणजे लिगल एडवायझर आमचो संतोष खोर्जुवेकर केला आनी कॉर्डिनेटर म्हणून शेखर खडपकर आनी प्रशांत हळदणकर आसा ट्रेजरर आमचो चंद्रकांत बाब म्हणजे आमचो एक सिनियर मेंबर ट्रेजरर आसा जॉयंट ट्रेजरर आमचे शैलेंद्र गोवेकर आणि विनोद केंद्रेकर हे जॉयंट ट्रेजरर आसा सेक्रेटरी प्रकाश गांवस आसा आणि प्रीतम नाईक आणि संतोष नाईक हे ताका जॉयंट सेक्रेटरीज आसा महिलांचे इंचार्ज हे नीलम नाईक आसा आणि युवांचो इंचार्ज आमचो मीत भोसले आणि ताच्याच बरोबर संकल्प महाले आसतलो आणि अशें करून ही एक वर्किंग कमिटी अशी काडले म्हणून म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की आज तुम्ही सगळे पयले हे बाकीचे सगळे व्हायस प्रेसिडेंट आसा हांचे सगळ्यांची हांव नांवां घेना बाकीच्या सगळ्यांची जबाबदारी आसा वास्कोचो शिगमो हो सगळ्यांत बरो जावचो हे सगळ्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की पयर जें जालां तें दुर्दैवी आसा पूण आज सगळे एकठांय पळोवन म्हाकाय खूब बरें दिसता आज सगळे एका मुखान आमी शिगम्या कडेन फुडें पळयतात आनी बाकीच्याय कडेन मागता कोणाक इच्छा आसा खंय हें करपाची नाल्यार शिगम्यान सहभागी जावपाचें नाल्यार काम करपाचें लास्टाक आमकां सगळ्यांक कितें करपा जाय वास्कोकारा खातीर एक बरो शिगमो दिवपा जाय पोस्ट हे इम्पॉर्टंट न्ही पूण खंय तरी काम करपाक कोणाक तरी दिवपाक जाय म्हणून ह्यो जबाबदारी दिल्ल्यो आसा आनी हाच्या भायरूय कोण उरल्या जाल्यार म्हाका तांकां हांव सगळ्यां कडेन निमंत्रण दिता की तुमी येवचें आमी सगळ्यांनी मेळून एक वास्को एक मोठो शिगमो करया म्हणजे अजून पर्यंत जावना असो आमी शिगमो करपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा आनी सगळे तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार यूथ आसा हातूंत सो एक युवाचेर आमी भर दिला की जाता तितले युवा मेंबर आमी एड करून बरे विचार बऱ्यो आयडियाज बऱ्यो संकल्पना एक शिगमो कसो सेलिब्रेट करचो हे सगळ्यां कडल्यान आयडिया घेवन आमी तो सेलिब्रेट करतले फर्स्ट शिगम्याची कमिटी आसता जी रजिस्टर जातली हाजो व्यवस्थीत अकाउंट जातलो हाजे व्यवस्थीत ऑडिट जातले जेणे करून दुसरे फावटी आमकां सरकारा कडेन पसून चड पयशे मागपाक आमकां आदार आसतलो हाजे पयलीं ते सगळे तशें नाशिल्लें म्हणजे रजिस्टर्ड बी नाशिल्ले रूल्स बुक्स नाशिल्ले सारके हें नाशिल्लें आतां सगळे बायलॉज आसतले हाका बायलॉज आसतले बाकीचे सगळ्यो गोश्टी ज्यो लिगल आसा त्यो सगळ्यो गोश्टी आसतल्यो नाल्यार कोणूय उठून खंयचोय रूल काडटालो आनी कशेंय उलयताले आपल्याक जाय तसो चलतालो हाजे फुडें आमचो प्रयत्न आसा की सगळ्या बायलॉजा प्रमाणे आसचे सगळे रुल्सा प्रमाणे आसचे ऑडिट आसचे ताजे व्यवस्थीत आनी त्या खातीर आमी ही एक बरी टीम म्हाका दिसता आमी काडल्या सगळे मेंबर उत्साहीत आसा काम करपा खातीर बरो शिगमो करपा खातीर आनी तशें ह्या फाटीचो शिगमो तुमी कितें तरी वेगळे पळयतले म्हणटा तशें आमचो मुरगांवचो आमदार वास्कोचो आमदार भोवमानेस्त दाजीबाब साळकर शिगमो कमिटीचो अध्यक्ष जाला आनी आमी फर्स्ट टायम आमी फाटीं कांय वर्सां ह्या उत्सवा कडल्यान शिगमोत्सव ऑर्गनायझेशना कडल्यान पयस आसलेले कारण बाकीचे ते आमचे मेंबर्स करताले पण हे फाटी जेन्ना दाजीन ही सुत्रां हातांत घेतली तेन्ना आमकां सगळ्यांक दिसलें की एक बरो शिगमो आसा आमकां बरो लिडर मेळ्ळो आसा आनी तेजो आमी फायदो घेवन हे फाटी वास्को शहरान एक बरो आमकां एक शिगमोत्सव साजरो करपाक प्रयत्न आसतलो आमचो आनी तेच बरोबर आमी एक वेगळी आतां जशें आमची मिटींग जालें त्या मिटिंगेन ठरयलें की एक नवीन कितें तरी हे फाटी आमी वास्कोकारांक दिवपाचें केल्लेलें आसा आनी खास करून आमी चड हॅप्पी कारण आमचो आमदार जेन्ना अध्यक्ष जाता तेन्ना आमकां गॅरंटी आसा आनी आमकां विश्वास आसा गव्हर्मेंट लेवलाचेर मॅक्झिमम हेल्प मेळटलोच पण तेच बरोबर जेन्ना आमच्यो वास्कोन जेन्ना वेगवेगळ्यो आमच्यो हे आस्थापना आसा इंडस्ट्रीज आसा तांचे कडल्यान आमकां खंय तरी आर्थीक पालो मेळटलो तातूंतल्यान आमकां वास्कोकारांक एक बरे कार्यक्रम हे फाटी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा कारण आमी तुमी पळयता आसतना आमच्या बरोबर खुबशे आमचे माजी अध्यक्ष सेक्रेटरी सगळे एकठांय येयल्ले आसा आनी ताजे बरोबर तेच बरोबर पयर जो कितें प्रकार घडलो
तो म्हाका दिसता तो दाजी बाबाचो प्रयत्न आसा तांकां सुद्दां समजोवपाचो आनी ते समजतले, कारण आतां थोडे आमचे मेंबर येयल्ले आसा आनी आमची एक विनंती आसा, रिक्वेस्ट आसा, कारण हो आमचो गोंयकारांचो उत्सव आसा, हिंदूंचो उत्सव आसा. आमी खंय तरी आमचे जर कितें डिफरन्स आसा जाल्यार ते बसून एक टेबलार बसून आमी हे डिफरन्स आमचे पयस करया.